विसोपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। फोंडा रोजमंड सांताक्रूज आनी साई अवतार हांचे मदीं फायनल मॅच जाली। ह्या मॅचीन साई अवतार संघ वस्ताद थारलो। आंतरगांव पांवड्या ही सर्त पुणेच्या एनिमल हजबंड्री ग्राउंडाचेर जाली। पुणेच्या नाडेक सुवा खातीर महेंद्र गांवकार। The chief promoter of this tournament, Dr. Ketan Batikar, Mr. Abhay Prabhu, Mr. Anil Naik, Councillor of Ponda Municipal Council, Gitali Talaulikar, Mrs. Jaya Samant, Mrs. Amina Naik, Nidhi Mamledar, organized by Ponda footballers and powered by Dr. Ketan Batikar's Spark. So let's see the spark in this game. फुटबॉला खातीर करून दितले याची ताणें आज आमकां उतर दिला। फोंड्या ग्राउंडाची गरज आशिल्ली सर आनी ग्राउंडा बरोबर एक भुरग्यां खातीर ट्रेनिंगाची गरज आसा। सो NOC घेवन आयज जी फायल पाविल्ली आसा जी VM प्रभुदेसाय सरान दिल्ली आमकां, हांव आनी बाब अनिल कोरडे ही फॉलोअप करता आनी आज आमच्या बरोबर पंच विकास सर आसा, तांचेय काय कंप्लीट आमकां सहकार्य आसा आनी हो अशा तरेन एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो ग्राउंड जावपाक जाय जंय की फोंड्याचे युवा भुरगे ह्या ग्राउंडार खेळून फुडें सरपाक जाय, गोंयाक खेळपाक जाय आनी इंडियेक खेळपाक जाय। फाटले एक म्हयनो जालो म्हाजे कडेन प्रपोजल हाडून दिले, पंचायतीचो ठराव हाडून दिलो, हो जो ग्राउंड आसा एनिमल हजबंड्रीच्या मालकीचो ग्राउंड आसा आनी एनिमल हजबंड्रीन NOC दिल्ली आसा हो ग्राउंड कंस्ट्रक्ट जावपाक। तेन्ना GSRC मार्फत समज हेंय काम जाता स्पोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां प्रपोजल दिवपाक जाय, तुमचे एनिमल हजबंड्रीचे स्पोर्ट डिपार्टमेंटान वचपाक जाय, स्पोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां दिवपाक जाय। तेन्नाच कित्याक हे जे पयशे जे आसा ते स्पोर्ट डिपार्टमेंटाक गेले GSRDC येता, तेन्ना हे जे तुमचें काम तूं करतलो आनी आमी रोखडेच म्हणजे जवळ जवळ त्या 2 म्हयन्याक हे ग्राउंडाचें काम, हे ग्राउंडाचे डेव्हलपमेंटाचें काम आमी हाती घेतलें।